एकेशिया सारखी झाडां लावन काय उपयोग जायना. फळ झाडां लायात. पयर हांव कोणाक तरी फळ झाडां दितालो 50,000 एक मोठी संस्था आसा नांव घेना हांव. तेन्ना फळ झाडां मात दिवं नाका कित्याक तो टॅनंट फळां व्हरतलो. म्हणजे खावनी ताका दुसऱ्यान खावचें न्ही प्रवृत्ती सायडीक जर दवरीत जाल्यार फळ झाडां लावपाक कांयच हरकत ना. आनी सावळी दिवपी फळ झाडां दिवपी आनी लास्ट गोश्ट सांगता मधमाशी पालन ही एक खूब बरी चळवळ सुरू जावपाची गरज आसा. बारीक मुसाचे मोव 2000 रुपये किल मेळना बरे क्वॉलिटी गोडाची काकडी घालून दितात. तर प्युअर हनी करतले जाल्यार रिठो तामण मोय तशी झाडां जर तुमी लायत काळो हळूसो धवो हळूसो कुंपणाक लायत मोठ्या प्रमाणात जाल्यार हनी बऱ्या प्रकारे प्रोड्यूस जावपाक शकता. हें सगळें जर करीत प्रायमरी इकॉनॉमी जर आमची स्ट्रॉंग जाय जाल्यार आमकां कोवीड आयलो जाल्यार भिवपाची गरज ना. खंय तरी आजू बाजू सगळें मेळटलें.